संपूर्ण गोव्यान येदो व्हडलो जेन्ना कार्यक्रम करता तेन्ना पब्लिसिटी म्हणून कितें तुमी बॅनर्स बी त्याच्या संदर्भात कितें विचार केला? पब्लिसिटी करपाक जाय पळय ती आमी करतलेच, पूण दोनूय समिती आसा पळय मॅक्झिमम लोकां पर्यंत भंडारी समाजा पर्यंत भंडारी बांधवा पर्यंत पावप आनी तांकां विनवणी करप आनी तुमचें देवस्थान हें जेंकां आज पासून खबर ना तेंच्या पर्यंत म्हायती पावत हांगा सगळे एक जावप आनी 12 तारखेचो कार्यक्रम आहा पळय हो सक्सेस करून दाखोवप इतकेंच ह्या समितीचें आनी एकत्रीकरण करप हे उद्देश आहा आनी जात तें तितून मातूय पावला. ह्याच्या संदर्भात जनजागृती करच्या खातीर कितें पावलां उचललेली आसा? प्रेस कॉन्फरन्स किंवा आनी अशा पद्दतीचे कार्यक्रम कितें आसा काय कितें? आम्ही 9 तारखेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमचे जे ह्या राज्यान भंडारी बांधव आहा ज्ञाती बांधव हांकां सगळ्या जाणांक आमी ह्या कार्यक्रमांक आव्हान करतले, तेंच्यान सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमांक हांगा उपस्थित रावचें. आतांच किरण बाबान सविस्तर सांगलेलें आहा असो बऱ्यापैकी हो कार्यक्रम आमकां सक्सेस करपाचो आहा आनी तेका लागून ह्या कार्यक्रमाची पूर्व तयारी म्हणून म्हाका दिसता ही जवळ जवळ 3री बैठक जाल्या. आमी रथोत्सव जेन्ना भायर रथ भायर काडपाची जेन्ना हें आसले त्या टायमार सुद्दां आमी अशा पद्दतीन सुरवातीक बसताले आनी हे बसून सगळ्या जाणांचे ओपिनियन सगळ्या जाणांचे विचार आयकताले. पूण सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार तो कार्यक्रमाक तेन्ना आमची बसपाची उपस्थिती कमी आसताली. ह्या कार्यक्रमान कारण ह्या कार्यक्रमान जे इन्वॉल्वमेंट आहा तो तळा तो पंच पर्यंत सरपंच पासून कावन्सिलर आनी झेडपी पर्यंत जे आमचे जे मेंबर्स आहा त्या सगळ्या लोकांक ह्या व्यासपीठाचेर हाडून तेंचे सगळ्यांचे सन्मान करपाची अशी आमी आयज बैठक जाली. एकंदरीत कितें विशय आसले आनी कशा पद्दतीन कार्यक्रमाची आंखणी केल्लेली आसा? आयज श्री रुद्रेश्वर देवाक नमन करून आयज जी रुद्रेश्वर देवस्थान समिती आनी रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती हांची जी आयज बैठक जाली आनी त्या बैठकीन जे पयले ठरलेल्या प्रमाणे कारण फाटले फावटी हांगासर एक बैठक जाल्ली आनी त्या बैठकीन पयले ठरलेल्या प्रमाणे आयज ही सेकंड बैठक जाली, 2री बैठक आसली आनी तितून जो 12 तारखेचो आमी सबंद गोंयभरचे आमचे भंडारी समाजान जे निवडून येयल्ले पंच आसतले, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, झेडपी, कावन्सिलर, मेयर हे सगळे जे आसतले हेंचो एक भव्य प्रमाणान हांगासर सत्काराचो उत्सव दवरलेलो आहा. भंडारी समाजान अशें थारायल्लें आहा की हो एक सत्कार न्हू जाल्यार हो एक त्या दिसाचो उत्सव आनी ह्या उत्सवान लोकांक कशें सहभागी करून घेतले, पंच मेंबरांक कशें इन्विटेशनां व्हरून दितले, कावन्सिलर, झेडपी वो जे सरपंच आसतले, डेप्युटी सरपंच हांकां कशी इन्विटेशनां पावप हेजेर चर्चा जाली. बाकीचे जे नियोजन आहा त्या दिसाचें की कितल्या प्रमाणात लोक येतले, कशे येतले, आमी सगळे नियोजन कशें करतले ह्या संदर्भान आयज बऱ्यापैकी चर्चा जाली. हो कार्यक्रम जो आहा हो 12 तारखेर आयतारा दीस सांजच्या 2:30 वरांचेर सुरवात जातलो आनी 2:30 जो चालू जातलो हो कंटिन्यू उरतलो कारण हितून आयज मेरेन आमकां जी नांवां येयल्लीं आहा 7 तालुक्यांसून जी नांवां येयल्लीं आहा ही 400 मेरेन आहा. सो आनी बाकीचे 5 तालुके उरलेले आहा. सादारणशे 500 ते 550 लोकांचो सत्काराचो नियोजन देवस्थान समितीन आनी रथोत्सव समितीन आनी सबंद आमचे जे नाती बांधव ह्या कामान वावुरतात जे आयज हांगासर येयल्यात वो हांगासर ना हे सगळे वावुरता हेंच्यांनी हें नियोजन केल्लें आहा आनी हो मोठ्या प्रमाणान इतलो व्हडलो सत्कार फर्स्ट टायम गोंयान जाता हो कसो कितें बरे तरेन घडोवन हाडपाचो कारण 500-550 लोकांचो सत्कार घडोवन हाडप हें सोंपें काम न्हू. म्हाका दिसता आमच्या समाजाचे जे जिखून येयल्ले रिप्रेझेंटेटीव आहा सगळे आनी बाकीचे आमचे लोक आहा समाज बांधव आहा हे बिलकूल आमकां सहायता करतले. हो कार्यक्रम जो आनी जे देव रुद्रेश्वर आहा देव रुद्रेश्वर समर्थ आहा हे सगळे करून घेवपाक आमचे कडसून तो करून घेतलो. हो कार्यक्रम बऱ्यापैकी जावचो अशें म्हणून आमी सबंद गोंयचे भंडारी समाजाचे जे नाती बांधव आहा हेंचे कडेन मागता 12 तारखेर न चुकता सांजचे एक आदेश आयतारचो समाजाक आसत देव रुद्रेश्वराक आसत अशें म्हणून आमी एक ठरयल्लें आहा. तो सगळ्यांनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहात पूण बाकीचे जे आमचे समाज बांधव आहा जे रथोत्सवाच्या टायमार सगळे गोंयभर सम्मिलीत जाल्ले हे सगळ्यांक एक आव्हान आहा की त्या दिसा अर्दो आदेश तुमचो ह्या समाजा पासत आनी देव रुद्रेश्वरा पासत दिवचो ही म्हजी कळकळीची विनंती. देव बरें करूं.
आयज जे तुम्ही जे पॅम्पलेट्स दवरलेले आसात ते त्याचे शुभारंभ कशा पद्दतीन तुम्ही केलेलो आसा? आतां आमी देवळांक घरांनी घालून दिलें की जो आमचो 12 तारखेचो जो प्रोग्राम आसा तो बरे भशेन सक्सेसफूल जावचो आनी तातूंत आमी इल्लीशी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा पॅम्पलेटान. पूण आतां आमचे कार्याध्यक्ष बाबदाया आनीक आमचे उपाध्यक्ष किरण भाईन तुमकां सविस्तर तेजी म्हायती दिल्ली आसा. आमी सगळ्यांक आव्हान करतात की हो कार्यक्रम पयले खेपेक असो दबाज्यान मोठे संख्येन उत्सवाच्या निमतान हो हांगसर जाता. म्हणजे भंडारी समाजाचो सत्कार आमचे इलेक्टेड जे मेंबर्स आसात, पंच म्हणुया, कावन्सिलर म्हणुया, झेडपी म्हणुया, यांचो हो भोवमान आनी सत्कार हांगसर जाता. ताका सगळ्यांनी उपस्थिती लावची अशे ह्या पद्दतीन आमी हो कार्यक्रम आयोजीत करतात. फक्त देवस्थान समिती आनीक रथोत्सव समिती यांचे जोडपालवान. आनी ह्या कार्यक्रमाक हांव एक आव्हान करतां की सगळ्यांनी हांगा उपस्थिती ज्ञाती बांधवांनी उपस्थिती लावन ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.